नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव अलिशा मेनेझेस आनी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कार्निवल महोत्सवा खातीर पणजे सज्ज। रशिया युक्रेनाचे गैर चालूच, संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत भारताची तटस्थ भूमिका। मोपा जोड रस्त्याचे काम चालूच, सुरक्षे खातीर मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात। गैर राजकीय समाजीक न्ही असो संदेश दीत रशिया आनी युक्रेनी नागरिकांचो हरमल कार्निवल। कुंडय उद्देगीक वस्तुकेंतलो रस्तो करात दुरुस्त, ना जाल्यार करतले आंदोलन, कामगारांची शिटकावणी। फर्मागुडी पीईएस महाविद्यालय सकला कडेन जालो भिरांकूळ अपघात, ट्रकान दुचाकी धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी जाग्यारूच सोंपलो। राज्यांत कार्निवल महोत्सव आयच्यान सुरू जाता। कार्निवला खातीर पणजे शार सज्ज जाला। महानगरपालिका आनी आयोजन समिती कडल्यान महोत्सवाची तयारी पुराय जाल्या। पणजे बस स्टँड ते कला अकादमी मेरेन जावपी कार्निवल परेड खातीर रस्त्या कुशीक सजावट केल्या। वेगवेगळ्यो रंगाच्यो फोली, आकर्षक मोहवाळी तशेंच हेर सजावटींचो वस्तू लायिल्ल्याचे दिसून येता। आदिलच्या पॅलेसाच्या सामकार माची उबारल्या। मिरवणूक वेळार किंग मोमो ज्या रथांत बसून वतलो तो रथ सजोवपाचें काम पुराय जाला। रशिया युक्रेन युद्धाचे आयज तिसरे दीस। रशियेचे युक्रेनाचेर हल्लो चालूच दवरला। रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर हाणें युक्रेनाच्या सैन्य दळा आव्हान करीत सरकार पाडपाक सांगला। पळयात पुराय बातमी। शेनवारा सेगीत तिसऱ्या दिसा रशियेन युक्रेनाचेर हल्ले चालूच दवरले। राजधानी किवात फातोडेर 7 व्हडले स्फोट जाले, देखून लोकांनी घरान, भुयारी मार्ग आनी जमनी पोंदा आसरो घेतलो। खाणा जेवणाच्या तशेंच गरजेच्या वस्तूंचो प्रचंड तुटवडो निर्माण जाला। युक्रेना आड पुकारिल्ल्या युद्धात रशियेच्या सैनिकांनी 30 वरां भितर राजधानी किवात प्रवेश करून जगाक अजापाचो धपको दिलो। युक्रेनाच्या सैनिकांक रशियेच्या सगळ्यात घातक सैनिकांच्या आव्हानाक तोंड दिवचे पडटा। देखून युक्रेन ह्या युद्धात फाटी पडिल्ल्याचे दिसून येता। युक्रेना आड जैत मेळोवपाची जापसालदारकी रशियेन स्पेसनाजाच्या स्पेशल कमांडो पगडा कडेन दिल्या। युद्ध चालू जाल्ल्या दिसा सावन आता मेरेन रशियेन युक्रेनाचेर 203 हल्ले केल्यात। ह्या हल्ल्यात युक्रेनाचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला। मनीसहानी जाल्याच ते भायर अर्थीक लुकसाणय जाला। रशियेन दर्या, हवाई मार्ग आनी जमनी वयल्यान युक्रेनाचेर हल्ले करून युक्रेनाक हात टेकपाक मजबूर केला। दुसरे वटेन अमेरिकेन रशियेचेर घातिल्ल्या निर्बंधाक भारतान तेंको दिल्ल्यान रशिया बरोच चाळवला। ह्या निर्बंधांक आव्हान दितना रशियेच्या स्पेस स्टेशनाच्या मुखेल्यान 5 लाख टनांचे आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भारताचेर पाडपाची धमकीच दिल्या, पूण नासान हे शक्य नाशिल्ल्याचे स्पष्ट केले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। युक्रेन आणि रशियाचे गैर चालूच आसा, मात गोंयांत दोनूय देशांच्या लोकांनी एकठांय येवन हरमल तांच्या देशामदली दुस्मानकाय विसरून व्हडा उमेदीन कार्निवल मनयलो।
ह्या कार्निवलांत रशिया आनी युक्रेन ह्या दोनूय देशांच्या नागरिकांनी गैर बंद करपाचो आनी शांतिकायेन परत हाडपाचो संदेश दिला. गैर राजकीय सामाजीक न्ही अशे दोनूय देशांच्या नागरिकांनी दाखोवन दिले. हातूंतले कितलेशेच रशियाचे आनी युक्रेनाचे नागरीक शुक्रारा परत वचपाच्या वाटेर आसले. हरमल फाटली कितलीशींच वर्सां परदेशी नागरीक खासा करून रशियेचे आनी युक्रेनाचे लोक एकठांय येवन आपलो असो एक कार्निवल दर्यावेळेर आयोजीत करतात. मात ह्या वर्साचो कार्निवल एका वेगळो संदेश दिवन गेलो. राजकीय गैर चालू आसले तरीकूय युक्रेन आनी रशियाचे नागरीक मात एकामेकाचेर मोगूच करतात असो उलो ह्या कार्निवलांतल्यान मारलो. तांच्या देशा भितर आसलेले दुस्मनकाय विसरून ताणें घेतलेले कार्निवलाच्या मजेची पळयात हरमलाची कांय खिणचित्रां. कुंडय उद्देगीक वसणुकेंतल्यान रस्त्याच्या दुर्वेवस्था विरोधांत कुंडय उद्देगीक वसणुकेंतल्या कामगारांनी आंदोलन केलें. रस्त्याच्या दुर्वेवस्थेक लागून तांकां त्रास जायत आसल्याचें ताणें सांगलें आनी रस्ते पुराय तरेन सारके करपाची मागणी ताणें केल्या. उपमहावेवस्थापक मुकुंद कायसुकार आयडीसीन आंदोलना कडेन हाचे विशीं चर्चा केली. हांव कुंडे इंडस्ट्रीन काम करता. गेली कित्येक वर्स जाली हांगसर कामां आसा. हांगा खूब लोक कामां येता आनी हांगसर आमी पळयता 1-1.5 वर्स जालें. 1-1.5 वर्स जाय जाल्यार रस्तो जो आहा सारको इबाडला पूण कोणूच एक्शन घेयना. हे इंडस्ट्री इतले उत्पन्न दिता. हांगसर कुंडे इंडस्ट्रीन इतले सगळे प्रोडक्ट टर्नओवर आसता, आउटपूट जाता, पूण इतले लोक हांगा येता कोणाक पडलेले ना. सगळे रस्ते हे रोडाचें काम हार्डली 15 दिसाचे 10 दिसाच्या भितर म्हाका तें काम जावपाचें आसलें. टेंडर मागून सगळीं कामां करून घेवपाचें आसलें पूण तेंचे कडेन जालें ना. आतां तें म्हणटाले कोड ऑफ कंडक्ट. तो कोड ऑफ कंडक्ट जालो म्हणून तुमी काम करचें ना. पूण आतां आमी तुमकां डेडलायन दिवपाक शकता. सपोज कोड ऑफ कंडक्ट जावन विथीन 8 डेज जर ह्या रोडाचें काम जालें ना जाल्यार आमी फुडलें एक्शन घेतले. त्या वेळार तुमकां लेटरायज दिवन कम्युनिकेशन करतले आनी 8 दिसांत कोड ऑफ एंड ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट विथीन 8 डेज जर काम जालें ना जाल्यार आमी इवन IDC रोड ब्लॉक करपाची सुद्दां प्लॅन करतले. आयज आमी थोडे 500 लोक 10-15 लोक जमलेले आसा.
जर परत जर आमची सेकंड मिटींग जाली जाल्यार आमी 200-300 लोकांक घेवन हांगा जमा जाता. सो तेन्ना हांव तुमच्या मार्फत तुमच्या मिडियमा मार्फत हांव कन्सर्न ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट करता की तेणी मातशें हेजेर लक्ष दिवन हें काम करून घेवचें. कित्याक आयज आमच्या गाडयांची सुद्दां हालत खराब जाल्या. आमी जे इतले हांगा काम करता ते सगळे लोक टॅक्स पेयर आसा आनी तुमी गव्हर्मेंट जे आसा कोण लाडली लक्ष्मी दिता, कोणाक जाणटेल्यांक पयशे दिता, सगळे दिता ते आमच्या टॅक्सांतले दिता आनी ताका लागून आमकां कांयच बेनिफीट ना. एटलिस्ट हो तरी बेनिफीट आमकां दिवचो अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. फर्मागुडी PES महाविद्यालयाच्या सर्कला कडेन दुचाकी आनी ट्रका मदीं अपघात जालो. दुचाकी चालकाक अर्जुन लक्ष्मण नायक जाग्यारूच सोंपलो. अर्जुनाची घरकान्न गंभीर जखमी आसल्याचें सुत्रां कडल्यान कळ्ळां. मूळ वेंगल्ले रावपी फोंड्या एका खासगी कंपनीत काम करतालो. फोंड्या बाजार करून बायल कुंकळ्या घरा परतताली. राती 8 वरांचेर हो अपघात जालो. नायक फॅमिलीक 2 धाकट्यो चलयो आसात अशें सुत्रां कडल्यान कळ्ळां. जो मेरेन युक्रेन आनी रशियाचे घेर सोंपना तो मेरेन युक्रेनाच्या लोकांक भारतांत आसरो दिवचो अशी मागणी युक्रेनच्या नागरिकांनी केल्या. पणजे मेरी मॅकलेट चर्चे फुडल्यान गोंयांत रावपी युक्रेनाच्या आयिल्ल्या नागरिकांनी आंदोलन करून रशियाचेर टिका केली. रशियाचे लोक आनी युक्रेनाचे नागरीक मोगान रावतात, मात वैश्वीक राजकीय ताब्या खातीर रशिया निश्पाप लोकांक मारता अशी तिडक युक्रेनाच्या नागरिकांनी उक्तायल्या. ताचे कडेन हे विशीं भासाभास केल्या आमचे खासा कॉरेस्पॉन्डंट प्रतीक परब हाणें. रशियन युक्रेनाचेर वॉर डिक्लेअर केला आणि थंय बऱ्याच प्रमाणात शेलिंग चालू आसा. कांय गोंयान रावपी युक्रेनचे नागरीक आयज हांगा प्रोटेस्ट करतात की वॉर सोंपचो म्हणून. तांचे कडेन आमी भासाभास करया. Russia has declared a war against Ukraine right now, and there's a martial law in your country. What do you have to say about this entire situation? We want to say that we don't know how in this modern world it can exist, such situation. And actually the war was there already for the last 8 years. It was not stopped, but the world didn't speak about it. But now Russia is really want to invade full Ukraine, is not only strategic objects like Donetsk and Lugansk. By Putin that they want to save Ukrainians from Nazis, which is not true. We are Ukrainians, and I'm from Russian-speaking city, from Kharkiv. I speak Russian, but I don't want to be part of Russia. I want to be part of Ukraine, and I never seen anyone discriminating me because of my language or because of language I speak, because of my priorities. What is the state of your near and dear ones who are right now in Ukraine and you are in Goa right now? What is their state right now? So, you want to speak? What's happening now in Kyiv? What is the question? What's happening right now with your family? Near and dear ones, your family, your friends who are in... Especially my mother now hiding underground, and my friends now running to the places very safe, and especially now going on attack on Abalon. This district is maybe 7 kilometers from center of Kyiv. And already all my friends who can fight, they already stay and fight for our independence. This is war against democracy. This is not war against oil or money. This is just in 21st century we have war against democracy because Ukraine choose different way. Ukraine choose another way that is not acceptable with Russian post-Soviet Union government. What is the stand you expect India to take in this? India and the national organizations which are interested with keeping peace in the world. India is a huge country. India known as a country of peace. The meditation, yoga, everything comes from India, and India has a massive leadership all over the world. And it can help us. It can help to speak to Russian government. It can help to bring peace into Ukraine, and we truly believe in it.
भारत हो शांतिकायेचो देश आसा आनी भारत देशांत ह्या युक्रेनच्या लोकांक आनी खास करून पुराय वर्ल्डा भितर एक मेसेज धाडचो की शांतिकाय जावची आनी हो वॉर एकदाचो सोंपचो अशी तांची मागणी आसा भारत देशा कडल्यान. गोमंतक टीव्ही खातीर प्रतीक परब. संसदा वेल्या कोयराचे ढीग दिसान दीस वाडत आसा. कोयराचो विलाव लावपाची प्रक्रिया थंड पडलेल्यान संसड्यार कोयराचो राशी मात दिसान दीस वाडत आसा. कितल्याशाच वर्सां सावन संसड्याचो विशय गाजत आसा. जायत्या सरकारांनी आपले पर्येन हो विशय हाताळपाचो यत्न केलो, पण खंयच्याच सरकाराक फावो तशें यश मेळ्ळें ना. आतां तरी हो प्रश्न सुटावो जातलो काय? संसड्यार जो संसडो मडगांवाक एक लागिल्लो शाप असो म्हणून वळखतात. मडगांवच न्ही, मडगांव फातोड्डा कुडतरे हांगा. आनी हांगची जर परिस्थिती पयली जाल्यार कांयच सुदारिल्ली ना, जावं कांयच हालचाल जाल्ली ना. आचारसंहितेक लागून संसड्यार घालपाक आशिल्ल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचें काम आडकून पडलां. आचारसंहिता सोंपले उपरांत दरेकी 25 कोटीचे हे प्रकल्प संसड्यार घालतले, अशें मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडिसान सांगले. संसड्याचे टेंडरिंग करपाक प्रोसेस चालू आसा ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट उरला. आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दोन आमी प्लांट्स घालपाक केले 25 टन्स ईच. प्रोसेस विल बी सद्याचो प्लांट आसा तो चालू आसा जाता डेली जाता. आनी बायो रेमेडिएशन कितें आशिल्लें तें बंद आसा. बायो रेमेडिएशन चालू आसा. हांगा आमकां पळयल्यार सगळे तरेचो कोयर दिसता. प्लास्टीक, माती, काचो अशे वेगळे तरेचो. आनी हो कितले वर्सांच जालो हांगा पडिल्लो आसा. आतां सद्याची परिस्थिती जर पयली जाल्यार प्लांटय तो सारको चलना आनी प्लांट बंद आसा. मडगांव म्युनिसिपालिटीचेर कांय दिसां फाटल्यान एक चक्राक मारिल्ली हायकोर्टान आनी तांकां जो डंपार ते हाडून घालताले तो बंद करपाक लायिल्लो. आतां तांणी दुसरी हें काडल्या, टॅक्नीक काडल्या की जो ओल्ड डंपाचेर घालनासतना ताची सायडीक जो थोडो जागा आशिल्लो थंय ते डिस्पोज करतात आनी थंय तो साठो करून दवरतात. तांणी सद्याक एक फाटली 5 वर्सांक आनी एक दोंगर तयार करून दवरिल्लो आसा वयर. आनी आतां ताणें कोणाकच वयर वचपाची सुद्दां बंदी केल्ली आसा. हो डंपाचो प्रॉब्लेम असो आहा की आतां इतले वर्स जाले दिस इज अ पॉलिटिशियन इश्यू म्हणून तो तसोच जाल्लो आसा. तो एक्चुअली दिस इज सायडवेज येदी व्हडली स्कूल आहा, मनविका स्कूल आहा. आमी रावतात 18 वर्स जाली आमी रावतात आनी आजून खूब घरां हे गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आहा. हांगच्यान बोड्डा, हावजींग बोर्ड, कुडतोरी, राय, सांतीमाडी हे गार्बेजीचो पयलीं तितलो डंपाचो तितलो हे जायनाशिल्लो. आतां हे 10 वर्सांनी इतलो डंप वाडलेलो आनी हे डंपाचें आजून सोल्युशन कांयच ना हांचे कडेन. जस्ट एवरी टायम पॉलिटिशियन इश्यूज हे डंपाक तसोच दवरलेला. आतां हे फावटी आमी अशें चिंततात की आतां खंयचोय सरकार येवन दी हो डंपाचो हेंच्यांनी सोल्युशन काडपाचो. हो डंप मुखार आनी वर्स डे बाय डे वर्स कितें आमी आर फेसिंग हियर. पयलीं तितलो जायनाशिल्लो, आतां आमी इतले वर्स रावतात. डेली बाय डेली आमकां इतलो पोल्युशन, स्मेल, मस्किटोज, मागीर फ्लायज. पावसान इतलो फ्लाय जाता की आमी हांगा फेस आमी रावपाक शकनात हांगा घरान इतलो. आनी एवरी टायम 6 म्हयन्यान हांगा कितें उजो लागता आनी कितें ना कितें प्रॉब्लेम चालूच आसता. म्हणल्यार हांकां सोल्युशन हांचे कडेन कोणा कडेच ना सोल्युशन. मडगांव, फातोड्डा आनी कुडतरेकाराच्या तकलेर लागिल्लें लेबल म्हणजे हे संसडो हे येणारे 10 तारखेनंतर वचपाचें नांव घेतलें काय हाजे जाग्यार दुसरी लेबल लायतले हें आतां पळोवपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर संसड्या वयल्यान हांव गव्हर्नर रघु मार्कणेकर. NCZMA पोर्ट लिमिटाचेर दिल्लो निर्णय आम आदमी पक्षान मातूय मान्य ना अशें आम आदमी पक्षाचे फुडारी सुरेल तिळवे हाणें म्हटलें. NCZMAच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तशेंच भाजपान कांयच उलोवप ना केल्ल्यान ताचो 100% हातूंत हात आसल्याचें कळून येता असो आरोपूय ताणें ह्या वेळार केलो. ह्या पत्रकार परिशदेक तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे आनी म्हाजे बरोबर आसा संदेश केळेकर आनी वेन्झी विएगस. आयची पत्रकार परिशद घेवपाचे फाटले कारण म्हटल्यार जे NCZMA डिसिजन पोर्ट लिमिटाचेर जे दिलां ते आमकां आम आदमी पार्टी म्हणून मात्तूय मान्य ना. आमी गोंयकारां खातीर सांबाळून दवरपा खातीर जे घातक असे प्रकल्प गोंयान बीजेपी सरकारान हाडलेले ताचो सदांच विरोध केला. आनी CZMP प्लॅनाच्या बाबतीन जितले मिटिंग्यो जाल्यो, पब्लीक हियरिंग जाली, थंय वचून आमी आमचे जे मुद्दे आसा
जे गोंय सांबाळपा खातीर मुद्दे आसा ते थंय सादर केल्या. आम आदमी पक्ष सदांच गोंया फाटल्यान आनी गोंयकारां फाटल्यान आसतलो. आमकां खबर आसा की 2-3 दीस जाले वो NCZMAचो बोवाळ चालू आसा, पूण आमी मुद्दाम रावल्ले की बीजेपी आनी प्रमोद सावंत बाब हाचेर कितें रिएक्शन दिता काय म्हणून पळोवपाक. अजून पर्यंत तर तांचे ह्या गजालींचेर कांयच रिएक्शन येवना आनी हेच प्रूव करता की हे ह्या डिसिजनान शामील आसा आनी हेंकां गोंयाचे आनी गोंयकारांचे मात्तूय पडिल्ले ना. आमच्यो खबरो अश्योच चालू आसतल्यो, त्या म्हणसर घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. पूण तुमी खंयच वचूं नाका, पळयत रावा गोमंतक TV. गोमंतक TV माझी उनउनीत परबी हे इनॉग्रेशनाक. आज आमच्या देशान किंवा जगभर आमी पळयता की मिडिया क्रेडिबिलिटी जी आसा पळय ती सामकी सामकी खाली पडल्या. पीपल डू नॉट ट्रस्ट द न्यूज अँड अनफॉर्च्युनेटली दे कीप ट्रस्टिंग द व्यूज which get posted on social media, which get posted on Facebook, and which today is creating chaos, violence and hate, not just in Goa or in India but across the world. हो एक मोठो प्रमाणाचो प्रॉब्लम आसा की बातम्या जी आसा पळय ती, खरी बातमी जी आसा पळय ती लोकां मेरेन पावना पळय ती. सो म्हाजी अपेक्षा ही की गोमंतक TV वरिश्ठ हे पत्रकार जे आसात पळय ते जे आसतले पळय ते गोमंतक TVन ते खरे बातमी, खरे विचार जे आसात पळय ते लोकां म्हऱ्यान पावचे म्हणून. आनी म्हाजी फक्त एक राय तांकां की तुमी TV चॅनल चलयता पळय तेन्ना गोंयचे मुद्दे जे आसा पळय ते, गोंयचे लोकांचे समस्या जे आसा पळय ती, गोंयची परंपरा कितें पळय ती ही तुमी दाखोवपाची. आनी अशें फसपाचें न्ही की पक्षाचे प्रश्न कितें पळय ते, पॉलिटिकल पक्षाचे विचार कितें पळय ते, पॉलिटिकल पक्षाचे समस्या कितें पळय ते आनी पॉलिटिकल पक्षाची परंपरा कितें पळय ते लोकां म्हळ्यार मांडयनाकात. गोंयचे प्रॉब्लम्स जे आसात पळय ते, गोंयची परंपरा कितें आसा पळय ती आनी गोंयच्या लोकांची कितें समस्या आसा पळय ती फुडें हाडात. आनी ती केली जाल्यार मिडिया क्रेडिबिलिटी म्हणटा पळय ती आमची वाडटली. अँड टू गोमंतक TV and all its editors, all its reporters, I wish you all the very best. It's a big circus out there. I hope that you shine in that circus. परत एक फावट येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकारान जनतेक फुकट उदक दिवपाचें आश्वासन दिवन जनतेचो विस्वासघात केला असो आरोप रुमडामळ दवरले लोक करतात. वेंचणुकेच्या आदीं भाजपा सरकारान 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाचें आश्वासन दिल्लें. भाजप सरकारान उदक मुफ्त दिवपाचें आवाहन केलें. रुमडामळ हावसिंग बोर्डान रावपी लोकांक 6 म्हयन्याचे उदकाची बिलां 24, 40, 30, 25, 83 हजार इतले आयल्यात. सगळ्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्या कडेन कागाळ केली. ह्या प्रश्नाचे बेगोबेग तोडगो काडून आमरण उपोशण करपाची शिटकावणी कतिजा हुमासुनान दिल्या. बिल उदकाचे बिल इतले येयला की ते आमच्यान पळोवंक जायना आनी सोसूंक जायना. आमकां दिसता आमी जीव दिवचो
खंय वचून जीव दिवचो. एका घराक 24,000, 40,000, 30,000, 25,000, 16,000, 18,000 अशें बिल येयला. हो लोक 64 बी येयल्ले आसा. हो लोक सगळो दिसाक काम करपी. ह्या दिसाक काम करपी लोकांक 400 रुपया सुद्धा मेळना एक फाटी. आनी त्या लोकांक असली बिलां जर भरली जाल्यार हो लोक खंय वयतलो आनी कसो रावतलो. कोरोना काळान आमचो पयलीं सामको सत्यानाश करून उडयला. तितून आनी ह्या बिलांनी आमची वाट लावन उडयली. सरान ह्या PWD सरान आनी कोण मुखार वयर आसा तेणे सुद्धा आमच्या बिलाचो रिस्पॉन्स दिवचो आनी आमची ही बिलां कमी करून आमी नाजाल्यार भरची नाय बिलां. आमी रस्त्यार बसतली, जंक्शन करतली, आमी जेवची सुद्धा ना. तसलें करून आमी ह्या बिलाचे मोक्ष करून लायतली. आमकां बिल हें सामकें उणें जाय. आनी सेवरेज 35 येता ती आमकां सेवरेज नाका. तुमची सेवरेज तुमी काडून व्हरा आनी आमचे पयशे रिटर्न करा. 5,000 घेतले ते आमी वर्सान एक फाटी काडून तो गू आमी काडून उडयतली. आमकां नाका, आमकां असलें नाका सेवरेज. आनी आमची असली बिलां आमकां नाका. तुमचे कडेन देव बरें करूं म्हणटा. आमचो प्रॉब्लेम तुमी सॉल्व करा. पणजी गोंयची राजधानी. गोंयांत येवपी दर एकलो पर्यटक पणजे येना अशें जायना. चडशे फावट भायल्या राज्यांतल्यान येवपी बसी पणजेच रावता. तशेंच गोंयांत आयिल्ले पर्यटक पणजेच्यानूच आपल्या राज्यांत वचपी बस धरता. पूण हांगच्या आंतरराज्य बस स्टँडाची अवतिकाय पळयल्यार भायले लोक गोंयचे कितें देख घेतले असो प्रश्न पडटा. पळयात गोमंतक टीव्हीचो पणजे पाट्यार आसलेल्या आंतरराज्य बस स्टँडाची अवतिकाय दाखोवपी हो खासा रिपोर्ट. तर हांव आसा आयज पणजे बस स्टँडार. पणजे बस स्टँड म्हणजे पणजे बस स्टँड जो आहा तो त्या सायडीन आनी हांगा बॉम्बेच्यो बशी लागता. तुमी पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान बॉम्बेच्यो बशी लागलेल्यो आसा. सांच्या टायमार बॉम्बे वचपाचे जे लोक आसा ते हांगा येवन बशी धरतात. सो बॉम्बेच्यो बशी पार्किंग करपा खातीर ही सुवात आसा. तर म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता एक जे दृश्य आहा तुमकां सांगता. गोंय हे पर्यटन स्थळ. जेन्ना भायले लोक प्रामुख्यान जेन्ना बॉम्बेच्यान लोक हांगा देंवता तेन्ना समज तांकां हे दृश्य दिसले जाल्यार आमचे गोंयचे जे इम्प्रेशन आहा ते कशें म्हणून भायल्या लोकांचेर दिसतले, कशें म्हणून भायल्या लोकांचेर हे इम्प्रेशन पडटले हेजे तुमी हेजो अंदाज घेवपाक शकता. त्याच बरोबर आतां तुमी पळयात फुडें सुद्दां सामको कचरो पडलेलो आहा. त्याच बरोबर खूब गर्दी सांजच्या टायमार हांगा जाता. आतां मातशें फुडें सरया आनी पळोवया की कितें स्थिती आहा थंयच्या भागाची. पूण हांगा एकूय शेड ह्या लोकां खातीर बांदलेली ना. जर लोक येवन हांगा वाट पळयता आसतले बशींचे जाल्यार तांकां लागून एक शेड तरी जाय आसली तर ती शेडूय हांगा दिश्टी पडना. दोनूय सायडींतल्यान बशी पार्क केल्ल्यो आहा. लोक आतां सद्या जे बशीचे जे कामगार आसा किलिंडर म्हणा किंवा आनी कोण ते बशी सोडपाचे आतां तयारेत लागलेले आसा. सांजेच्या टायमार हांगासर लोकांची गर्दी जाता बॉम्बे सरपा खातीर. कितलेशेच पर्यटक आमच्या गोंयांत येता. प्रामुख्यान म्हणजे बॉम्बेच्यान ह्यो बशी हांगा येता आनी बॉम्बेच्यान कितलेशेच पर्यटक हांगा जेन्ना येता तेन्ना आमचे गोंयचे इम्प्रेशन बरें पडच्या खातीर सरकारान हांगा कितें तरी सुविधा उपलब्ध करून दिवची, शेड तरी घालची. त्याच बरोबर मातशे संडास बाथरूम जे आहा तेची मातशी संख्या वाडोवची जेणे करून आमचे गोंयचे पर्यटन स्थळ आहा जे इम्प्रेशन आख्ख्या जगाचेर आमच्या भारताचेरूय बरें पडचें अशें म्हाका दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश पुरब आमोणकर, कॅमेरामॅन वर्षा. गोंयांत शेनवाराच्यान कार्निवल सुरू जाता. शेनवारा पणजे चित्ररथ मिरवणूक आयोजीत केल्या. हे फाटभुंयेचेर पणजे येरादारी बदल केला. शारांत 4 कडेन नो पार्किंग वेवस्था केल्या. ते भायर दिवजा सकयल ते रायबंदर कॉजवे मार्गाचेर कार्निवल चित्ररथ दवरतले. ताका लागून हो मार्ग येरादारी खातीर बंद दवरतले. येरादारी पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण दिवजा सकयल ते कला एकदमी मेरेनच्यान एकेरी मार्गाचेर दनपारां 3 वरां सावन कार्निवल मिरवणूक जातली.
ताका लागून हो मार्ग शुक्रारा रातीचे 10 ते शेनवारा सांजे मिरवणूक सोंपो मेरेन बंद आसतलो. ताका लागून शारांत येरादारी वेवस्थेक बदल केला. शारांतलो जुजे फालकांव मार्ग, जुवांव कोस्टा मार्ग, मॅच कॉर्नर ते MG मार्ग वयल्या काजा इंटरनॅशनल मेरेनचो मार्ग, काकुलो जुवो तो सांतिनेज जंक्शन आनी कदंबा सर्कल ते दिवजा सर्कल मेरेनच्या मार्गाचेर वाहनां पार्क करपाक बंदी घातल्या. तशेंच उत्तर गोंयांतल्या कार्निवल मिरवणूक पळोवंक येवप्याची वाहनां कदंब बस स्टँड लागसार आसलेल्या EDC प्लाझा वाठारांत, दक्षिण गोंयांतल्या येवपी वाहनां बांबोळेच्या गोमेका ते गोंय विद्यापीठ मार्गा वयल्या कांपाल परेड मैदानाचेर पार्क करपाची वेवस्था केल्या. पोरण्या गोंयांत ASI कार्यालया मुखार एक भिरांकूळ घडणूक घडली. कार्यालया मुखार आसलेले पोरणे माड सारको कापलेल्यान अचकीत हुमटून सकयल वचपाची एका मनशाचेर पडून तो मनीस थंय सोंपलो. सोंपेल्ल्या मनीस मडगांवां रावपी आसून ताचें नांव संजय गांवस अशी म्हायती मेळल्या. ह्या मनशाची पिराय 30 परस उणी आसा असो अदमास पुलिसांनी लायला. तशेंच हो तरणाटो खोर्ले गोंयच्या चिपला कंपनींत काम करतालो अशी म्हायती मेळल्या. ह्या घडणुकेची फुडली चवकशी चालू आसा. मोपा लिंक रोडा खातीर जमीन संपादन करनासतना तशेंच बेकायदेशीरपणान झाडां मारून काम सुरू केलां असो दावो करून संबंदीत शेतकारांनी न्यायालयांत याचिका सादर केली. तिचो निकाल लागमेरेन रस्त्याचें काम बंद करपाचो आदेश दिवपाची नोटीस वारकण ग्रामपंचायतीन रस्त्याचें काम करपी अशोक बिल्डराक धाडून तांच्या प्रतिराष्ट्रीय महामार्गार राना खातें, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी पुलीस अधीक्षकांक धाडल्या. मात काम बंद दवरपाचे सुवातेर आतां पुलीस संरक्षणांत हें काम सुरू आसा. पंचायतीचे नोटीशी कोयराची पेटी दाखयल्यान अशी तातूंतल्यान सामकार आयल्या. सरकार आमकां न्याय दिवपाचे सुवातेर आमचेर अन्याय करता अशी सुवात आसलेल्यान शेतकाऱ्यांनी सांगले. काल आमी पंचायतींसून ह्या कामाक स्टॉप नोटीस काडली. ती नोटीस व्हरून आमी चीफ इंजिनियर रोडाच्या सेक्शनान निवड केली आल्तिनो. त्याच्या उपरांत आमी डायरेक्टर ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनाक दिली. त्याच्या उपरांत आमी सेम नोटीस SPक दिली नॉर्थ गोवा. तरी सुद्दां आयज मोठो पुलीस फाटाक घेवन तेंच्यांनी सकाळी हे काम चालू केलें आणि मशिनान अक्षरशः झाडां मारपाक. आणि हे पळय तुमी आमच्या फाटल्यान पळोवंक शकता जे झाडां मशिनान उडयल्या ती पुरपाचें काम चालू आसा. आणि तेंच्या ऑपोजीट आमच्या फाटल्यान फॉरेस्ट ऑफिसराची टीम आसा. आमी फॉरेस्ट ऑफिसराच्या टीमीक आपोवन दाखयले जाल्यार ते आमचे फॉरेस्ट ऑफिसर सांगता आमी तेंकां कांयच एक्शन घेवंक शकना, ते कितेंय करूं शकता. खंय म्हाका खबर ना ते कितें कोण ते खंयचे कितें आनी इतली ऑथॉरिटीनी हेचेर कसलो प्रेशर आसा तो. पूण आमी तेंकां सिंपल रिक्वेस्ट केली की जर खंयचें मशीन जर झाड उडयता आनी तें जर जमनीन पुरता जाल्यार तुमी तें मशीन सीज करूं शकता. जाल्यार ते ऑफिसर सांगता आमी हे सीज करूं शकना, तितली ऑथॉरिटी आमकां ना. जाल्यार आमकां कळपाची गरज आसा की तांकां कितली ऑथॉरिटी आसा ते तरी आमकां कळपाची गरज आसा. तेंच्या फुड्यान अक्षरशः मशिनांनी झाडां उडोवन उरलेली आसा आनी आमी तांकां दोळ्यांनी दाखयलेली आसा आनी ते फक्त सुशेगाद येवन बसलेले आसा, कांयच करूंक ना. हांव तेंचे कडेन हात जोडून रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी जितली तांकां पावर आसा आणि जितली तेंचे कडेन ऑथॉरिटी आसा तितली तरी एक्शन घेवपाची, इतले हात जोडून रिक्वेस्ट करता. एक स्टॉप ऑर्डर काढून सुद्धा यांची कामां चालू आसा. म्हणजे हांकां पंचायतीक आमच्या व्हॅल्यूच ना. आमच्या पंचायतीन सरपंचान हांकां स्टॉप ऑर्डर काडल्या, तेंच्यांनी काम बंद करूंक जाय आसलें. तरी पूण हे कसली ऑर्डर मानिनासतना जबरदस्ती तेंच्यांनी हेंचें काम आनी नेटान चालू आसा. पयलीं इतकें काम फास्ट नसलें, आतां हेंचें काम हांगा चालू आहा, नागजरी चालू आसा तेंचें काम आनी सगळी कडेन काम चालू. तुमी पळोवंक शकता की हांगा जे व्हडले व्हडले वणके मारतात न्हू ते कित्याक मारतात तें खबर ना. मे बी म्हाका दिसता जी झाडां तेंच्यांनी जी कट केला न्हू ती पुरपाक लागून हे वणके काडटात पळय. तुमी पळोवंक शकता ते वणके केले व्हडले वणके काडटात ते. आनी आतां आमी आतां गरीब शेतकरी आमी आतां कोणा कडेन वचपाचें, कारण हेंच्यांनी आतां कोण आमचे कडेन आतां ऑफिसर कोण आमचे आयला ना.
इवन ऑफिसर जे आता हे कॉन्ट्रॅक्टर आसा आमी कोणाच्या ऑफिसरांचे आयकना, आमच्या पंचायतीचे आयकना, जाल्यार आमी आतां कोणा कडेन जात मागपाची आतां? येजमान भारतान श्रीलंकेक 62 धांवड्यांनी हारोवन 3 T20 मॅचींत माळेंत 1-0 अशी आघाडी घेतली. ह्या प्रकारांतले भारताचे हे सेगीत 10वे जैत थारतले. संवसारीक विक्रम अफगाणिस्तानाच्या नांवार आसा. ताणें सेगीत 12 मॅची जिखल्यात. भारतान दिल्ले 200 धांवड्याचे मोखीचो फाटला करतना श्रीलंकेन 20 ओव्हरींत 6 विकेटी वगडावन 137 धांवड्यो केल्यो. श्रीलंके वतीन चरीत असलंकान सगळ्यांत चड नाबाद 53 धांवड्यो घेतल्यात. भारत वतीन भुवनेश्वर कुमार आनी वेंकटेश अय्यर हाणें दरेकी 2 विकेटी घेतल्यो. कोळवाळ गृहनिर्माण वसाहतीन आमदार नीलकंठ हळर्णकार मुखेल प्रवर्तक आसल्याचे हळर्णकार एज्युकेशन सोसायटीक 2125 चौखण मिटराचो प्लॉट मेळला. मूळ मास्टर प्लॅनांत गोंय गृहनिर्माण मंडळान नेमा विरुद्ध दुरुस्ती केल्ल्याचो आरोप जाता. भूखंड आपल्याक मेळपा खातीर कोणे तरी चलबाजी केल्ल्याचो आरोप थळाव्या नागरिकांनी केला. हे खातीर ताणें गृहनिर्माण मंडळ आनी थळाव्या आमदारांनी जबाबदार धरला. बाबू कवळेकार हे उपमुख्यमंत्री तशेंच भाजपाचे आमदार आसून लेगीत ताणें आपली घरकान्न सावित्री कवळेकाराक सांग्या वेंचणूक लडोवपाक मदत केल्या हें सगळ्यांकूच खबर आसल्याचो आरोप सांग्याचो भाजपाचो उमेदवार सुभाष फळदेसायन केला. सावित्री आनी आपूण जिखून आयल्यार आपल्याक मुख्यमंत्री पद मेळूं येता असो प्रचारूय ताणें सांग्या केला अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. बाबू कवळेकर हे उपमुख्यमंत्री आसात भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारामध्ये आनी हांगा सावित्री कवळेकाराक ताणें मुद्दाम जावन उबी केल्ली आसा. हें चित्र स्पश्ट आसा कारण प्रत्येक दिसाक जी मिटींग जाताली सांग्यावेले कार्यकर्ते केपेंच्या एक स्टेशनाचेर एक फार्म हावसाचेर बसताले आनी बाबू कवळेकर तांकां सांगतालो की तुमी जर सावित्री कवळेकराक निवडून दिले जर जायत आपलो पावर मंत्रिमंडळा भितर वाडटलो आनी आपूण चीफ मिनिस्टरूय जातलो. खंयचोय एक सीट पडल्यार पसून एक येतलो म्हणटकच तांकां भंय ना तुमकां आनी दोनूय सीट आयले जर जाय जाल्यार आमी मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार आसात. तेन्ना खुबशे जाणांक ताणें एक्सायटमेंट हाडलो. आमचे कार्यकर्ते खूब जाण बिलीवूय जाल्ले आसात की एक मुख्यमंत्री धनगर समाजाचोय मेळटलो. आतां पळोवया की डबल इंजीन सरकार आसा आनी डबल इंजीन फॅमिली आसा. लोक डबल इंजीन फॅमिली चूज करता काय डबल इंजीन सरकारा खातीर मजवटच्यान रावतात. कारण मोठ्या प्रमाणात जो इन्व्हेस्टमेंट जाल्लो आसा जरी बाबू कवळेकरान सांगलें की आपली बायल आयकना. एक जोक असो दिसता म्हाका जर तुजे बायलच तुका स्वताक आयकना जाल्यार गोंयचे जनतेन तुजें कितें आयकुपा जाय आनी तुका सीएम कित्याक करपा जाय किंवा डेप्युटी सीएम कितें करपाक जाय. ज्या मुख्यमंत्र्यान बाबू कवळेकराक इतके विश्वासान आपल्या खाक्यान घेवन आपल्या मंत्रिमंडळा भितर एक उच्च स्थान दिलें ताचेरच कुरगोडी करून हो मुख्यमंत्री जावपाक पळयता आनी तशें आश्वासनां दिवन सांग्या भितर सुरूंग लावपाक पळयता भारतीय जनता पार्टीच्याच कॅन्डिडेटाक. हें बरोबर अशें दिसना. हांव निवडणुकीच्या पयलीं उलयलें ना कारण म्हजे खंयच्याय वार्तांकनान बाबू कवळेकार म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या स्थानाक धक्को लागपाक जायना, एक सीट कमी करपाक जायना म्हणून आतां निकाल हें जाल्लो आसा म्हणजे निवडणूक जाल्ली आसा. निवडणुकीच्या नंतर अशें जेन्ना म्हाका तुमचे कडल्यान आयकुपाक येता की बाबू कवळेकार मुख्यमंत्री जावपाच्या शर्यतीन भितर आसा आनी हो एक इम्पॉर्टंट ताका फॅक्टर आसतलो की फॅमिली भितर आनी एक मेंबर ताका सपोर्ट करपाक अपक्ष येतलो तेन्ना ताजे जे दावे आसात ते प्रबळ जातले. हे मुंगेरी लाल के हसीन सपने म्हणटा तशें आसतलें. म्हाका खबर ना की फॅमिली राज लोक तारतले काय तांकां हारयतले. वास्कोचे नुस्तेकार तात्पुरते शेडीन वचपाक तयार नासलेल्यान नव्या मार्केट प्रकल्पाचें काम आडकून उरलां. रस्त्या कुशीक बसपी नुस्तेकारांचेर आदी कारवाय करात अशी मागणी ताणें केल्या. वास्को पालिका मंडळ तशेंच थळाव्या आमदारान जायते फावट सांगून लेगीत नुस्तेकार कशेंच आयकून घेनात. ते आपले भुमिकेचेर ठाम आसा. 2013 आनी 2018 वर्सा प्रकल्पाची 3दा निवीड काडलेली. हे मजगती प्रकल्पाची किंमत 9.5 crore आसली.
मुरगांव पालिका मंडळान जायते फावट हो प्रश्न सुटावो करपाचो यत्न केल्लो पूण तांकां अपयश आयलो. सुमार 3.5 कोटी रुपया मोडून बांदलेलो म्हापशेचो बस स्टँड धवो हती जावन रावला. बस स्टँडाचेर बशी कमी मात टॅक्सी चड दिश्टी पडटा. देखून हो बस स्टँड की टॅक्सी स्टँड असो दुबाव मारपाक लागला. भायल्यान येवपी व्यापार आनी म्हाल खाली करपा खातीर ह्या बस स्टँडाचो वापर जावपाक लागला. सगळ्योच टॅक्सी, पायलट आनी रिक्षेकार बस स्टँडाचेर वचून रावतात. ताका लागून पर्यटकांची बरी सोय जाल्या. कित्याक तर टॅक्सी वा पायलट सोदपाक तांकां दुसरे कडेन वचची गरज पडना. कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस सकयल आयल्या. बुधवार आनी बेरेस्ताराच्या 24 वरांत वट्ट 45 नवे दुयेंती कोरोना नोंद जाले. ह्याच काळांत एक दुयेंतीक मरण आयलें. फाटल्या 24 वरांत 94 जाणांनी कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.26% चेर पावल्या. ताका लागून मातशी थाकाय मेवल्या. आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,44,906 दुयेंती मेवलेत, जाल्यार 2,40,701 दुयेंती बरे जाले. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो देंवन तो 407 पावला. बुधवारा उपचारा खातीर एक दुयेंतीक हॉस्पिटलांत दाखल केलो, जाल्यार बरे जाल्ल्यान एक दुयेंतीक डिस्चार्ज मेवलो. आतां मेरेन 1,89,809 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावले, जाल्यार 31,414 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाल्या. पांच वर्सां खातीर आमदार जाता. 2 ते 3 आमदार स्वताक आनी ताचे प्रतिनिधीच्या मता प्रमाण जाय जाल्यार दुसऱ्या पक्षान वेलेन जावंक शकता, अशी आमदार अपात्रताय याचिकेच्या निवाड्याचेर गोंयचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान आपली प्रक्रिया दिल्या. MLA हे लोकांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता. 5 वर्सां लागून जे लोकांक कितें दिसता ते ह्या MLA च्या तोंडांतल्यान जावं तांच्या मनांतल्यान जावं तांच्या विचारांतल्यान हें मान्य करपाक जाय. सो घटनेच्या म्हणणे प्रमाणे जर 2/3 MLA समज जर डिसायड करता की आमकां मर्ज जावपाक जाय, हाचो अर्थ कितें, जे 2/3 MLA आनी हे लोक आसा तांच्या फाटल्यान ज्या लोकांक ते रिप्रेझेंट करता त्या लोकांची इच्छा आसा की ही पार्टी जावं हे लोक आसा ते 2/3 मर्ज जावपाक जाय. सो अल्टिमेटली डेमोक्रेसीन वॉट इज इम्पॉर्टंट इज वील ऑफ द पीपल. गरीब आनी गरज आसलेल्या लोकांक जेवण मेळचें म्हूण म्हापशे पुलीस स्टेशनान एक खाशेले उपक्रम राबयल्या. म्हापशे पुलीस स्टेशनान फूड बँक चालू केला. घरान उरलेलें जेवण लोकांनी हांगासर हाडून दिवचें, जेवण पेड्यार करचें न्ही अशें आव्हान पुलिसेन लोकांक केलां. हांगासर हाडून दिल्लें जेवण फूड बँकाचे मनीस गरीब आनी गरज आसलेल्यांक व्हरून दितले. दिसाची 24 वरां ही सेवा चालू आसतली. Fridge in Mapsa police station. This fridge will accept food packaged form. It will be open 24 hours. If you have any food in Mapsa city, like you're having any wedding, function, temple, any function anywhere, you can drop your food here in plastic bag or in silver foil. And there is a number here. You can inform us. In the morning, we will come and take the food. If the police feel that there is some genuine poor person on the street who requires that food, the police people can also hand over the food to the concerned poor hungry people on the street. So please don't waste your food. This fridge is open 24 hours. Always come by and drop your food. महाराष्ट्र सरकारान सिंधुदुर्गांतल्या फुकेरी गांवांत धरण बांदपाक घेतलां. धरणाचें काम जुजा पावड्यार चालू आसा. ह्या धरणाक लागून पेडणे तालुक्याचेर हावळ येवपाक शकता, कित्याक तर पेडणेची उदकाची गरज भागोवपाक कळणे न्हंय ह्याच वाठारांतल्यान येता. हें धरण जालें जाल्यार कळणे न्हंयेक धोको निर्माण जातलो.
खडशी न्हंयचेर येवपी बंधाऱ्याक लागून गोंय सरकारान ह्यान आदींच महाराष्ट्र सरकारा कडल्यान भंय उक्तायला. पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकारान फुकेरी गांवांत वचून धरणाचें काम चालू आसल्याचे सुवातीची पळोवणी केली. पळयात ताचें म्हणणें. जेन्ना एखादी न्हंय आंतरराज्य आसा म्हणजे ह्या न्हंयचो उगम जो आसा तो 7 तळी ह्या सह्याद्रीच्या घाट माथ्याच्या परिसरात जाता आनी मागीर हे उदक जे आसा हे फुकेरी गांवांतल्या दोनी खोल हांगा येता आनी दोनी खोलांतल्यान हे उदक जे आसा ते तळकट गांवांतल्यान कळणे नदीक मेळटा. तर हे उदक जे आसा ते चांदेल जलशुद्धीकरण प्रकल्प जो आसा गोवा सरकारचो तेका हे उदक मेळटा. सध्या ह्या उदकाच्या भाराचेरूच गोंय सरकारान चांदेल वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा तेची क्षमता जी आसा ती वाडोवपाची थारायल्ली आसा आनी एकंदर हाच्या फुडें मोपा विमानतळाक आनी औद्योगीक आस्थापना खातीर जे उदक जाय ते उदक पुरवपा खातीर गोंय सरकाराक मारामार निर्माण जातली आनी अशा पार्श्वभूमीचेर महाराष्ट्र सरकारान हे जे काम सुरू केल्लें आसा त्या कामाक लागून एकंदर कळणे न्हंयच्या अस्तित्वाचेर संकश्ट आयतली आनी हे उदक जे आसा ह्या उदकाचें प्रमाण जे आसा हें कमी जातालें. एकंदर ह्या सगळ्या प्रकल्पाक लागून गोंयचेर एक अरिश्ट येवपाचें आसा आनी ह्या संदर्भान गोंय सरकारान महाराष्ट्र सरकारा कडेन जी उलोवणी करपाक जाय, मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग जाय, तो कांयच केल्लो ना आनी महाराष्ट्र सरकारान एक तर्फी ह्या धरणाचें काम जे आसा हे काम सुरू केल्लें आसा. ही जरी जागा महाराष्ट्रात. तर आमची बुलेटीन हांगासरूच काबार जाता. हांव आदिशा मेनेझे तुमचे कडल्यान निरोप घेता. पूण तुमी आनीकूय खबरो मेळोवपा खातीर पळयत रावा गोमंतक TV.